Utpoti, chapter 35. Jakob Bethelant. देवान जाकोबाक अशें सांगलें, हांगा सोल्लो 22 सोर आनी बेथेलांत वच आनी थंय ठिकाण कर. तुज्या भावा एसाव कडचो तूं पळोवन बेतालोय तेन्ना तुका दिश्टी पडलोलो त्या देवाक थंय एक वेदी बांद. जाकोबान आपल्या कुटुंबाक आनी आपणा बरोबर आसलोल्या सोगल्यांक अशें सांगलें, तुमचे मदें आसात त्या पोरक्या देवान भायर उडोयात. नांवान शुद्ध जायात आनी तुमची आंगावलीं बदलात. आमी आतां भायर सरून बेथलेहेलांत वचूंक जाय. हांव दोलदीरपणाक सांपडलोलो तेन्ना म्हाका दिश्टी पडलोलो आनी हांवें तांकल्या ती वाट चलूंक म्हाका आदार दिलोलो त्या देवाक थंय हांव एक वेदी बांदतलों. तांणी आपणाचे आदीं आसले ते सगळे पोरके देव जाकोबा कडेन दिले आनी तशेंच आपूण घालतालीं तीं कानांतलीं दिलीं. शेकेमा लागीं एका सिंदूर रोका पोंदाक जाकोबान तीं पुरलीं. जाकोब आनी ताचे पूत थंयचे भायर सरून वेताले तेन्ना देगे मेरेच्या लोकांचेर भिरांत आयली आनी तांचे पाटीक ते लागले नात. जाकोब आनी ताचे borabor आसलीं तीं सोगलीं कानानच्या देसांत लुजाक mhonngê बेथेलाक पावलीं. हांगा ताणें एक वेदी उबारली आनी ते स्वातेक बेथेल नांव दिलें. कित्याक तो आपल्या भावा sorxilo पळून वेताना देव ताका ह्या जाग्यार दिश्टी पडलोलो. देबोरा रेबेकाची नर्स मरतोच तिका दोखेन बेथेलांत तेका Kanaan'chea मुलाक पुरलोली. त्या पासत ताका दुखाचो आसोन हें नांव दिलें. जाकोब पाडान आरामान थावन परतून येतोच आनी एक पावट ताका देव दिश्टी पडलो आनी ताका आशिर्वाद दिलो. देवान ताका म्हणलें, तुजें नांव जाकोब, पूण ह्या फुडें तें इस्रायल जातोलें. तर देवान ताका इस्रायल असो नांवाडलो आनी म्हणलें, हांव सोदपोदेदार देव तुका जायतीं भुरगीं जावन देसभर तुजे थावन उत्पन्न जातल्यो आनी तूं फारावचो वडील जावन आसतलोय. अब्रामाक आनी इजाकाक दिल्ले ते गांव तुका आनी तुजे उपरांत तुजे संस्थीकूय दितलो. मागीर देव थंयचो कोट सोरलो. हांगा देव उलयलोलो त्या जाग्यार जाकोबान उगडासाक एक फातराचो खांबो उबारलो आनी ताचेर सोरो आनी तेल वतोवन तो देवाक भेटयलो. ह्या जाग्याक ताणें बेथेल नांव दिलें. बेंजामिनाचो जल्म आनी राकेलाचें मरण. उपरांत तीं बेथेलांतलीं भायर सरून चलूंक लागलीं. एफ्राता पावपाक थोडी वाट आसतना राकेलाक परसुतपणाचो कोली येवंक लागल्यो आनी तिचो बालोंतेर त्रासांचो जालो. हे तिचे कोश्ट वाडोन वेतोच वैजिणीन तिका म्हणलें, राकेल, तूं भिवू नाका, तुका आनी एक पूत जल्मला. पूण ती मन्नाच्यो ओडी सोडटाली आसतना तिणें भुरग्याक बेनोनी हें नांव दिलें. पूण ताच्या बापायन ताका बेंजामीन नांवाडलो. मेल्या उपरांत राकेलाक एफ्राता वेतोल्या रस्त्याचे कुशीक पुरली. हे सुवातेक आतां बेथलेहेम म्हणटात. तिच्या उगडासाक जाकोबान थंय एक फातर उबारून दवरलो आनी आयज पासून राकेलाचो फोंड अशें दखल करता. रुबन आपले बापायचे बायलेशी न्हिदता. जाकोब थंयचो कोट सोरलो आनी एदेराचें मिनार आसा ताच्या दुसऱ्या ओड्ड्यान आपलें तंबू मारलें. जाकोब ह्या गांवांत जियेतना रुबन बिल्लाशी न्हिदलो. ही ताच्या बापायची दुसरी बायल. जाकोब ही खबर आयकतोच बरोच तिडलो. जाकोबाक 12 पूत जल्मले. जाकोबाचे 12 पूत. लियाचे हे: रुबन, जाकोबाचो मालगडो, सिमेयोन, लिवाय, जुदा, इसाकार आनी जेबुलून. राकेलाचे हे:
झुजे आनी बेंजामीन, बिला राकेलाचे चाकोरणीचे डॅन आनी नाफ्ताली, झिल्पा लियाचे रावलोलियेचे गाद आनी ॲशर, हे सगळे पादान आरामांत जल्मले. इजाकाचें मरण. जाकोब मामरे गांवांत हेब्रोना लागीं आपल्या बापायशी गेलो. हांगा अब्राहम आनी इजाक जियेले. इजाक बरे म्हातारे पिरायेर 180 वर्सांचो मेलो आनी एसव आनी जेकोब ताच्या पुतांनी ताका पुरलो. देवाचें उतर हें.